म्हाका दिसता स्पिकर ते दिनाय आमचे करचो ना अशें आमकां दिसता. त्या शिवाय एक शॉकिंग न्यूज आतां आमकां कळ्ळी. फाटल्या फावटी जनरल डिस्कशन इन बजेट जें आशिल्लें आनी त्या नंतर मुख्यमंत्र्यान ताचेर आन्सर दिवपाक जाय आशिल्लें तें घेवंकूच ना. आतां ते कितें करतलें हांव नकळो, पूण दीस इज युनीक एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शनींग ऑफ द लेजिस्लेटीव असेंब्ली. हांव टिका करना, म्हाका दिसता जनरल डिस्कशन अर्दवट जेन्ना आसता तेन्ना कंप्लीट करपाक जाय आनी ताका स्पेशली आन्सर जे मुख्यमंत्री दितात तें आन्सर दिवपाक जाय. तेन्ना जाल्यार फुडें बजेट कशें वतलें हो प्रश्न येता. आनी त्या खातीर हे प्रश्न घेवन आमी जनते कडेन म्हणजे लेजिस्लेटीव असेंब्लींतल्यान जनते कडेन वतले ह्या बद्दल दुबाव ना. 3 दिसांत कितें डिस्कशन जातलें, कशें डिस्कशन जातलें, कितलो वेळ असेंब्ली जातली, 7 पर्यंत घेतली जाल्यार कांय जावचें ना. जाल्यार आमकांय ते बाबतींत कितें तरी पळोवचें पडटलें. एट दीस मोमेंट हाचेर चड जास्त हांव उलयना. बिजनस ऑलरेडी आवट जाला, तुमकां तो मेळाच आसतलो आनी त्या बिजनसा प्रमाणे असेंब्ली जातली. पोस्टपोन क्वेश्चन आसा 4, ते पोस्टपोन क्वेश्चन पयलीं जातले. त्या नंतर ते जितले